उत्तर गोंय हो आतां ट्रेडिशनली म्हणपाक शकना पूण फाटली 2 दशकां 25 वर्सां हो बीजेपीचो बालेकिल्लो आसा. आज ह्या बालेकिल्ल्या भितर तुम्ही प्रचार करतात. तुम्ही जेन्ना फिल्डार हें करतात तुमकां रिस्पॉन्स कसो येता? इतले वर्सां हो बाले किल्ला जाला तेजे रिजन काँग्रेस. आयत्या टायमाचेर तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात नाजाल्यार सावथाचो कॅन्डिडेट काडून नॉर्थान दवरतले नाजाल्यार आनी कितें फिक्सिंग करतले आनी तुमी कॅन्डिडेट दवरतले जाल्यार तो श्रीपाद नायक जिखतलोच, बीजेपी जिखतली. ते तेका टार्गेट करपाक फेल जाला. नाजाल्यार आपूण कशें बरें आसा हें दाखोवपाक ते टोटल फेलियर जाल्यार दॅट इज वाय हे 25 वर्सां ते येत आसा. आरजीपीन स्वतंत्र वेंचणूक लडोवची काय हे इंडी अलायन्साक जॉईन जावचे? आज जेन्ना तुम्ही ही परिस्थिती पळयतात बरें जालें दिसता आमी जॉईन जाल्ला ते? आमकांच न्हू सगळ्या गोंयकारांक दिसता की बरें जालें आमी वचोंक ना म्हणून. कित्याक जे लोक आमकां सांगताले की तुमी एक सीट सोडपाक जाय आसलें नाजाल्यार अलायन्स करपाक जाय आसलें हे ते गजाली सांगताले पळय, आयज तेच लोक आमकां फोन करून सांगता की बाबा तुमी आमचें आयकोंक ना, हे खूब बरें केलें. जनरली श्रीपाद भाऊ तशें एग्रेसीव जायना. तुमचो विशय आयलो आनी ते एग्रेसीव जाले. तूं श्रीपाद भाऊ कितें शिकयता आनी कित्याक शिकयता आनी तो म्हणटा की तुका अधिकार कित्याक आसा म्हणून शिकोवपाचो? आतां जो मॅनिफेस्टो तयार करता बीजेपी सांगता की आमी लोकांचे सजेशन घेतले, कितले 50,000 सजेशन टार्गेट दवरला. ते सजेशन्स कोणा कडल्यान घेतले? तेंच्यांनी घातला की तो पंचूच आसपाक जाय, सरपंचूच आसपाक जाय म्हणून. जाल्यार तुका सूचनाय परत ना शिकलेलो मनीसूच करतलो, पंच सरपंच नासलेलोच करतलो. हांव तेतूंतलो एक. तुमचो मॅनिफेस्टो कितें? म्हादो एक इम्पॉर्टंट विशय आसा आमचो. सेकंड इज आमचे जॉब्स जे युथाचे, मागीर आमची लँड, मागीर आमची गोंयची आयडेंटिटी. गोंयकार स्वयंपूर्ण म्हणून जे दाखयता जे स्वयंपूर्ण ना हें आमकां थंय वचोन पार्लिमेंटान दाखोवपाक जाय आनी तेजेर सोल्युशन हाडपाक जाय. दक्षिणेक तुमचेर वोट स्प्लिटर जाल्ल्याचो आरोप जाता. जशें एल्वीस गोम्स उलयला नाजाल्यार गिरीश उलयला तेच्या वयल्यान हेंच कळटा की काँग्रेसचो कॅन्डिडेट बीजेपी डिक्लेअर करतली. काँग्रेसचो कोणाक दवरल्यार कोण पल्लवी डॅम्पोक जिखपाक हेल्प जातली होय सर्वे आसतलो आनी तो सर्वे जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्ना अमित पाडकर फोन आपलो चालू करतलो आनी तेन्ना काँग्रेस कॅन्डिडेट डिक्लेअर जो लोवेस्ट आसतलो तो कॅन्डिडेट आसतलो. तो कॅन्डिडेट आसतलो तो कॅन्डिडेट आनी ते बीजेपी ठरयतली. बीजेपी म्हणजे बीजेपी ठरयतल्यान अमित पाडकर फोन चालू करून डिक्लेअर करतो. डू यू थिंक की हो जो ओवर रिलायन्स ऑन सालसेत आसा दॅट नीड्स टू चेंज? सालसेटीचेर फोकस हो आमचो नॉर्मल आसा तितलोच आसा, बट त्याच्या भायर ज्या जाग्याचेर हिंदू लोकेलिटीज आसा आनी हिंदू वोटर्स आसा जे बीजेपीक आयज बीजेपी तांकां टार्गेट करता, आयज त्या वोटरांक कडेन पावोन आमच्या कडेन ते कशे हाडटले हाचो प्रयत्न आमचो चालू आहा. काँग्रेस क्रिस्तांवांची, बीजेपी हिंदूंची हे लोकांक कळलें आहा. ते आतां जे दोनूय वोटर जा पळय वाजोन फायनली अरिजीत कडेन येतले. वॉट इज युअर टार्गेट ह्या इलेक्शनाक? ओके, जिखपाची टार्गेट हांवें सगळे जाण म्हणटात ते बरें आहा. वॉट इज युअर वोट शेअर टार्गेट? नॉर्थान आमी चिंतता की ही जी फायट आसा ही आरजी आनी बीजेपीच्या मदीं जातली. सावथाक दॅट वील बी अ ट्रायंगुलर फायट.